Good evening, everyone. What a wonderful evening we all here in Wembley Central, along with Floyd Dias and Ryan D'Souza. My name is Hermit Fias, and I am honoured to be selected as a candidate for Conservative Party, representing Conservative Party in the Wembley Hill ward. Now I'm going to give it to Floyd Dias. Floyd, say a few words, please. हांव दिनवासता ब्रँड वेस्ट कंजर्वेटिव्ह लोकल कंजर्वेटिव्ह आणि आमचो चेअरमॅनाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून वेम्बली हिलान रावपाक. तशेंच आमचो एक गोंयचो भाव वेम्बलर सेंटराक सिलेक्ट जाला, तेजें नांव रायन डिसोजा. सो आमी दोगांयकूय म्हाज्या बरोबर हरमीत व्यास आनी प्रणव पटेल आहा. सो आमी तीग जाण वेम्बली हिलान आसतले. तशेंच हांव मागता सगळ्या लोकांक तुमी एकठांय जावन मायाच्या साताक तुमी येवन तुमी वोट मारचो. आनी आमचो सिंबॉल झाड, आणि जेन्ना सिलेक्ट करता आसतना तिगांयकी तुमी सिलेक्ट करचे अशें म्हणून हांव मागता. म्हाजे मोगेचे भाव आनी भयण, हांव रायन डिसोजा. हांव वेल्मी सेंट्रलान कंजर्वेटिव्ह पार्टीयान बसता इलेक्शनाक लागून. पयलीं सांगता थँक्यू म्हणून प्रेस वेस्ट कावन्सिलाक, ती म्हाका सिलेक्ट करून ऑपॉर्च्युनिटी दिले. हांव आनी दोन मनशां आहा, कावन्सिलर राजेंद्र आनी सुशील. ते भाशेन म्हाजे आमी फ्लॉयड तो वेम्बलीन बसता, ताका सपोर्ट करुया आनी मे 7 भायर यो आनी वोट करुया. आमचे सिंबल झाड आसतले आनी आमकां वोट करुया. थँक्यू. देव बरें करूं.